गोयाक 4 बस पोर्ट मेळटले। येरादारी मंत्री माविन गोदिनोन म्हायती दिल्या। गोयात बस पोर्ट जावचे हाचे खातीर पयलींच्यान यत्न जाताले, पूण केंद्राकडल्यान फावो तो प्रतिसाद मेळूंक नाशिल्ल्यान ते जावपाक शकले ना। आता केंद्रीय मंत्री नितीन गडकरी हांचे वांगडा उलोवप करून गोंया खातीर पणजे, मडगांव, वास्को आनी म्हापशे शारांत बस पोर्ट जावचे म्हणून मागणी केल्या। तशेंच केंद्रीय मंत्र्यान हे खातीर हयकार दिल्ल्याचे मंत्री माविन गोदिनोन सांगले। आणि आज नितीन गडकरी जेन्ना येता गोंयान सगळे ऑफिशियल्स येयल्या बरें जातलें। आमी एकदाच ते सॉर्ट आउट करूया बस पोर्टाचे। तेणें सांगला येस म्हाकाय जाता तितले बेगीन करपा जाय, कितें तरी आमी एक टेक्निकल डिफिकल्टी येयला म्हणून सांगला, बट वी विल सी सम वे आउट एंड वी विल सी दॅट इट इज डन अशें तेणें म्हाका आश्वासन व्हेरी क्लियरली दिलां। आपण करतलोच म्हणून, आनी एकदां तो सांगल्यार करता म्हणल्यार तो 100% करता। सो म्हाका खात्री आसा बस पोर्टूय आमचो जातलो। आनी हांवें ताका सांगलां म्हाका प्रायोरिटीचे तरी एक वास्को दी, एक पणजे दी, एक मारगांव दी आनी एक म्हापसा दी, आनी 2 मागीर हांव सांगता। हे 4 पयले मुखेल आहा ते इमिडिएटली म्हाका दी म्हूण। फॉर युअर इन्फॉर्मेशन, दॅट वॉज ऑलरेडी proposed long back. Most of the things which you see, they are coming up now, were proposed during much earlier by me. Successive government, only when Kamalnath was the National Highway Minister, he had okayed it. Then one Mr. Joshi came, तेणे कॅन्सल केले। परत परिकर येयला तेन्ना रिवायव केले आनी परत हांवें आनी जोरान रिवायव केला। आनी आज नितीन गडकरी जेन्ना येता गोंयान फाउंडेशन स्टोन, एज यू नो, फॉर दोज 2 आयकॉनिक टावर्स, which is going to be the biggest thing like Eiffel Tower, means altogether different things are going to happen in Goa. End of 5 years you will see, wow, is this Goa? अशें जातलें। हे दृश्टीन सरकार काम करता।